आमी पळयतात ते आतां ट्युरिजम मुखार सरपा जाय, चडांत चड ट्युरिस्ट लोक येवपाक जाय, तेजे खातीर 2 कायदे आमी केले. जे बिचार बाटल्यो फोडप कळ्ळें तुका, आनी कांस बीज लागून लोकांनी कंप्लेनी खुबशे आयले. आतां बाटली फोडटेका आमी 2000 फायन घातल्या. ग्रुपान मेळीत बाटली पिवपी सोरो दिवपा जाल्यार ताका 10,000 फायन घातल्या. दोनी बिलां आमी गव्हर्नरा कडेन धाडलेली आसात. आयल्या उपरांत तेंचे रुल्स जातले, गव्हर्नरा कडल्यान आयले रुल्स जातले आनी मागीर नोटिफिकेशन. गोंयकार समज पिकनिकेक बिचार गेले आनी ते बेरी मारता जाल्यार ना हो कायदो जो करता पळय हो सगळ्यांक कायदो. गोंयकारांनी गोंय टिकून दवरपाक जाय. आमचें गोंय हें मंत्र्यांचें गोंय न्ही, ह्या गव्हर्मेंटाचें गोंय न्ही. गोंय हें गोंयकाराचें आनी गोंय हें तुमचेंय. थंय आमी कितें चुकताल तुमी सांगपाक जाय आनी तें आमी करून घेवपाक जाय. चडशे गोंयकार पिकनिकेक पावयता पळय तेंच्यांनी आपलें गोंय सांबाळपा आतां पॉप्युलेशन वाडलेलें आहा. गोंयकाराय आमचें चड जाल्ले म्हणून गोंय आमी सांबाळपा जाय जाल्यार आमी शिस्त पयलीं लोकांक दाखोवपा जाय आमी सारके आहात म्हणून डिसिप्लीन. लॉ इज इक्वल टू एवरीवन. हय थंय हांव कॉम्प्रोमायज ना. एक म्हणटे बेगर्स बिचाचे आसपाक जायना, बीच क्लीन आसपाक जाय. वॉकर्स भोंवतात ते आमी थंय अलावड करचे ना. खंयचे फॉरेनर फाटल्यान लागून ताका त्रास करप, हॅरेस करप हें जावपाक जायना. म्हणून एक बरी शिस्त आमी हांगा लावपा खातीर हे कायदे केल्ले आहात आनी हे कायदे केल्यात आमी शिस्त दवरपाक, गोंय एक बरें दवरपाक. कारण गोंय हें देवान दिल्लें आमकां देण आहा आनी आमची जी ब्युटी आहा, नॅचरल ब्युटी, जे समुद्र धरात, नद्यो धरात, चर्ची धरात, देवळां धरात, हें देवान दिल्लें आमकां स्वर्ग. हें आमकां सांबाळपा जाय. हर एक गोंयकाराची ड्युटी जावन आसा.